कमिशनला सुद्धा बीजेपीचा सरकार चालवतो. तो त्यामुळे त्यांनी काय ॲप्लिकेशन दिलं त्याला काही अर्थ नाही. ते कधी इम्प्लिमेंट होणार त्याच्याकडे आहे. इलेक्शन कमिशन कोण चालवतो? इलेक्शन कमिशन चालवतात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा चालवतो. त्यांना पाहिजे तर उद्याच ते ST रिझर्वेशन करू शकतात. कोणी अडवलं त्यांनी तो ड्रामा काय करायचा तिथं जाऊन? डेट कोण फिक्स करतात इलेक्शन कमिशनची? इलेक्शन कमिशन ठरवतात की नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा ठरवतात? त्यांनी ड्रामा करू नये. इलेक्शन बीजेपी नाव शुड नॉट मेक अ ड्रामा. बीजेपी ST सगळे इथं आपण रिझर्वेशन करता करून इतलो आवाज केल्लो आसा सगळ्यांक. तांकां सगळ्यांक आश्वासन दीत दवरलां आनी आतां तुमी निवेदन दिवपाक इलेक्शन कमिशन तुमी चलयता म्हण तुमकां जाय ST रिझर्वेशन फाल्यां तुमी इलेक्शन कमिशना कडल्यान करून घेवपाक शकता. तुमी इलेक्शन कमिशनाचे निमित्त धरून तुमी ST लोकांक फटोवपाक सोदतात. आमी ते केन्ना करपाक दिवपाक ना तांकां. तुमचे म्हणणे समजे आता हे जावचें ना काय जस्ट बेश्टे दाखोवपाचो प्रयत्न चालू ते ज्या तरेन ते इलेक्शन कमिशना कडेन वचून नाटक करपाक म्हाका दुबाव येवपाक लागला. तांकां हांगा खरेंच रिझर्वेशन जाय हे काय हे ST परत फटोवपाक नाटक करता काय म्हणून. Is it possible इतले बेगान बिफोर इलेक्शन 6-7 months म्हणटा जातले अशें दिसता. प्रोसेसाच्या हितूंतल्यान म्हणटा दोतोरान ऑलरेडी सांगलां नोटिफिकेशन कितें जर तुका करपाची इच्छा आसा ते केन्नाय जावपाक शकता. आनी बीजेपीन हाचे पयलीं कितलेशे तसल्यो गजाली करून दाखयल्ले आसा. म्हणजे इच्छा आसपाक जाय. तुम्ही बॅक करतले आमी स्ट्रॉंगली डिमांड करतात न्ही. ऑलरेडी तांणी ब्रीफ केल्ले आसा. ST लोकांक तुमी फटयनाकात न्ही. ST समाजाक तुमी इतले वर्सां फटयत येयल्ले आसा. अजुनूय फटयतात. ST समाजाचो भुरगो आयज फाटीं रावचो ना. आनी तेमी तुमकां अशें करून तुमी आश्वासन दिवन तांकां फटोवपाक गेले जाल्यार दे वील रिवॉल्ट अँड वी वील सपोर्ट देम.